आमचे नावेली सिंकेटीन जे कॅप्रिकॉन बार आणि रेस्टॉरंट आसा ताच्या मुखार एक फॅटल एक्सिडंट जालो सकाळी। दोन्ही जे रायडर्स आशिल्ले जो गाडी चलयतालो पोलो कार म्हणटा ताजेर तो जावन आसा 19 वर्साचो भुरगो फ्रॉम सिंकेटी इटसेल्फ फ्रॉम नावेली इटसेल्फ आनी ताजे नांव जावन आसा ताजें नांव जावन आसा रॉबिन के रिबेलो आणि सन ऑफ ब्राझिलिया फेर्नांडीस आणि 19 years old फ्रॉम सिकेटी। आता हेणे हो आपले पोलो घेवन गाडी घेवन 19 वर्सां भुरगो हो तो कॅप्रिकॉना कडल्यान ते ब्रिजा सकयल येतालो आणि आमच्या ह्या सायडीन कोण आशिल्लो म्हणटा तो आमचो फिलीप पेरेरा म्हणटा तो हाजो घोव जो 45 years old आसा। फिलीप पेरेरा बाय सुकोलिनाचो घोव फ्रॉम मांडो नावेली। यू कॅन सी हीज 2 sons 7 years old आणि हो बाबडो 3.5 वर्साचो आतांच एडमिशन केला। ताजो व्हडलो भाव रुजारो आणि पळय सगळ्यो भयणी आसा। आयज तो खंय बाबडो आमचो फिलीप तो आपल्या चेड्याक खंय स्कुलाक पावपा साकून येतालो। स्कुलाक पावय न्ही तेन्ना कामाक वता तो गरीब बाबडो पेंटर बाबडो तो आमचो पेंटर। तो पेंटेन कितें जोडटालो आनी भुरग्यांक आनी बायलेक घेवन पोसतालो। आयज ताजे असले वायट टायम आयलो दॅट बाब रोहनान जी गाडी चलयताली ही वॉज ओवर स्पिडींग, ही वॉज रायडींग इन रॅश एंड नेग्लिजन्स मॅनर आनी तेजे एक्सिडंट जातकीर लोकांनी सगळ्यान पयले विटनस आसा ते विटनसान पयले आनी जेन्ना पुलिसांनी आपयले तेन्ना सुमार म्हाका दिसता 12:40 कितें पुलीस आयल्या। एक्सिडंट जालो 11:30 पुलीस 2:40 आयले आनी त्या भुरग्याक घेवन आयले थंय। वायट दिसता म्हणल्यार आय वॉज इनफॅक्ट इन वास्को टुडे टेकिंग दॅट सांकवाड कुंदार लँडाचो इशू घेवन आशिल्ले हांव आनी म्हाका कॉल येयत रावले नाका कॉल येयत रावले तांचे कजनाचे भावाचे गुजारेचे एंड अगेन वेन आय कॉल्ड हॅपन टू पिक द कॉल आय सॉ दॅट दे सेड एक्सिडंट जाला गाडी घेवन गेल्या। वर्स्ट पार्ट वॉज वॉट वॉज हर्टिंग मी इज दॅट अरे वाय यू हॅव कॅप्ट दीस रायडर कोण तो रोहन केन कोण गाडी चलयतालो आनी गोवाचें मरण आयलें पळय ताका तुमी हाडलो आनी पुलीस स्टेशनाक बसयलो आनी सुमार कितलीं वरां 2 वरां मायज 2 अडेज मायज ताका बसोवन दवरलो। यू नो वन्स फॅटल एक्सिडंट जालो म्हणल्यार रोखडेच जे कोण कल्पीट आसा वो कोण एक्यूज आसा वो कोणें एक्सिडंट केला आनी दुसऱ्या मनशाचो जीव गेला ऑन द स्पॉट। आतां पळय ताका बाबड्याक घातलो आनी ताका हॉस्पिटलान व्हरलो हेजे घोवाक फिलिपाक हॉस्पिटलान वता म्हणल्यार ताका डिक्लेअर केलो डेड म्हणून। ताजो आनी फोटो पळोवपाचो ना तुमी व्हिडिओ पळयले जाल्यार वायट दिसता पळोवपाक। कानांतल्यान ताचे रगत आयिल्लें आसा आनी ताजें कळटा की डॅमेज जाल्लो आसा ब्रेन म्हणून आनी इतल्या फोर्सान ती गाडी मारल्या आनी ओवर स्पिडींग करून की हेजो आयज घरकार ना जाला। हाडले तेन्ना खंय 2 अडेज वरां म्हाका फोन येत आसा मॅडम ताका हाडला आनी तो बसलेलो आसा बाय कोण तेणी सांगलें म्हाका न्ही तेणी सांगलें म्हाका हाडला आनी ते बसयला पुलिसाक न्ही जेन्ना विचारलें तेन्ना पुलीस सांगता की ताका ऑलरेडी खंय वयला मेडिकला वयला म्हणून मेडिकला वयला म्हणून सांगलें तेणी सांगलें मेडिकला वयला म्हणून चोवपाक गेलें तेका मेडिकला उरूं नासलें तेका बसून उरिल्लें देन आय हॅपन टू कॉल अप आय वॉज ऑन माय वे आय सेड हांव जेव दुकान आयलें परत चल या म्हणलें ज्वेलाक वी हॅव टू गो टू द पुलीस स्टेशन हाऊ कॅन यू कीप 2.5 कित्याक यू नो ब्लड टेस्ट करपाक जाय ताचे मेडिकल जावपाकूच जाय आनी ही डेथ केस जाल्ली आसा। जेन्ना फोन मारलो तेणी म्हणलें आमी वेला ऑलरेडी मेडिकल चालू आसा। एक्झॅक्टली 3:15 जेन्ना हांव आशिल्लें हांगा ताका जीपेक घालून 3:15 हाडला। दीस इज अ पार्ट ऑफ नेग्लिजन्स फ्रॉम द पुलीस ऑल्सो। नो नाव यू टेल मी हांवें पुलिसाक विचारलें पुलिसांनी वायट धरप ना कित्याक पुलिसांनी एक काम बरें केलां आयज फर्स्ट टायम म्हणटा तें FIR हांव तेंचे तकलेर बसून करून घेतला आनी 3 वरां भितर FIR जाल्या खरें आतां जाल्यार आमकां सगळो लोक आसा मांडोवपातलो। सकाळीं लोक आयिल्लो तो अजून 9:30 जाली आसा बट वी मेड इट अ पॉयंट दॅट FIR जावपाकूच जाय म्हणून कित्याक सम लूप होल्स आय कूड सी ताका मागीर टेस्टाकसून हाडलो देन वी स्टार्टेड आस्किंग द पुलीस वाय डिले कित्याक केलो। पुलीस सांगपालें आमचे कडेन व्हेकल नाशिल्ले कोणी हांसतलो एक गाडी ना म्हणून तुम्ही इट अमाउंट्स टू मर्डर नो इट्स अ डेथ फॅटल डेथ इट अमाउंट्स टू मर्डर इंटेन्शनली और नॉन इंटेन्शनली बट इट्स लायक ही इज अ मर्डरर टुडे ही इज किल्ड समबडी सो ताका मेडिकला करपाक सो पुलीस स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विथ अस टेलिंग अस सोरो पिल्यार खंय 28, 24 hours 48 hours केसीस उरतात ते आमकां आयकपाक नाका। तुमचें जॉब कितें पुलीस भेनाक घालपाचें व्हरपाचें आनी तुमचे कडेन गाडयो नात ते लज हांव प्रमोद सावंता सांगपाक सोदता अरे तूं BJP आमगे चीफ मिनिस्टर न्ही तूं होम मिनिस्टर पुलीस डिपार्टमेंट अंडर आनी मडगांव येतले सावथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्सा कडेन गाडयो ना म्हूण सांगता म्हणल्यार ही लॉजीची गजाल। आनी दुसरें म्हणटा तो तूं एक आमचो MLA जो आसा नावेलीचो इट वॉज युअर ड्युटी टू कम हियर ही कम हियर तुज्या एक मनीस मेला आमचो एक मनीस भाव ना जाला फॅटल एक्सिडंट मेला पूण MLA वो ताचो वोटर पूण MLA टायम नाशिल्लो यो दिवंक ना 6:30 जाल्यार इट हर्ट्स दिस इज नॉट द वे दिस इज नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज नॉट गुड सर्वीस। आनी आतां
जेन्ना आमी बसली तेन्ना आय डोंट नो कसलो प्रेशर आसा, कोणाचो पावर आयलो आमकां खबर ना. पूण जेन्ना लोकांनी उलो मारलो तेन्ना आमी सांगलें आनी हांवें तांकां एक प्रॉमिस केली की आमी हांगा पळयला म्हणून सांगलें जाल्यार मागीर करता म्हणटा आनी मागीर ना जाता. तुळशीदास बाब पी आय काल हांव एक मॅटर घेवन आयली, FIR करता म्हणली, आमकां बरोवपा लागलो रिपोर्ट, तो आयज युरेक गेलो, तो ना. पूण डायगो बाब एडिशनल चार्ज गेल्लो आसा कुंकोलीचो डायगो बाब जो आसा ताणें म्हाका उतर दिलें. वेन आय टोल्ड हिम दिस इज सी समबडी लायफ इज गॉन, वी वील डू इट वी सेट एंड देन वी एक्सप्लेन टू हिम. सगळी ताजी भयण्यो बिण्यो पळय सगळी दोन सगळ्यांनी वचून आनी जे विटनस आसा त्यांनी सांगले. आनी आतां 281 ऑफ BNS भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता जे BNS आसा तो एक्ट लायिल्लो आसा, रेजिस्ट्रेशन ड्रायव्हिंग, आनी 106 लायिल्लो आसा ऑफ वन दॅट इज ऑफ फॅटल एक्सिडेंट. नाव द FIR इज एट लास्ट डन, इट्स इन माय हँड एंड आय एम एक्सपेक्टिंग हे पळय डायगो ग्रेशियसान हे पळय सायन मारिल्ली आसा, FIR कॉपी म्हज्या हातींत आसा. डायगो बाबाक थँक्यू म्हणून सोदता, बट लॉस इज अ लॉस. नाव वॉट एवर इट इज इन्क्वायरी हॅज टू बी ट्रान्सपरंट. पळय तो दुसरोय भुरगो आमचोच गांवचो सिक्युरिटीचो, पूण जेन्ना एक मिस्टेक जाता ती एडमीट करपाक जाय मिस्टेक जाल्या म्हणून, आनी जी तुका वॉट एवर सजा आसा ती तुका मेळपाक जाय. नाव आय हॅव गॉट फेथ इन द जुडिशरी बिकॉज दीस इज गोईंग डायरेक्टली टू द कोर्ट एंड द गव्हर्मेंट लॉयर वील बी फायटींग द केस फॉर अस. आनी युथाक न्ही एकूच सांगपाक सोदता आमच्या नावेलीच्या न्ही पुराय गोंयांत मातशें तुमी गाडी चलयता तेन्ना न्ही तुमकां दिसता आसतलें तुमी जॉन इब्राहिम जाता कोण आनी कोण सलमान खान जाता, सॉरी चलयता तेन्ना मातशें सांबाळून चलयात, चिंतात की आनी दुसरो कोण आसा आनी तुमकां पांय हात मोडल्यार आमकां फरक पडना, पूण कोणाचो जीव घेता पळय असले अनाथ भुरग्यांचो न्ही जीव घेवपाक तुमकां रायट ना. ही वॉज अ गूड पर्सन हूज टू गो एवरी डे. आनी एक लास्ट आमी क्लियर केला, ताजो गोड सदांच हेल्मेट घातालो, आनी आयज सकाळीं हेल्मेट घायलें आनी तो शिस्तीन चलयताली. ताज्या भयणीन सकाळ परतून पळयला शिस्तीन चलयताली आनी आमचे कडेन फुटेज आसा आनी ते आमी हेल्मेट देखून काडून बायकार एटॅच केल्ले आसा. सो नोवेर इट इज ट्रान्सपरंट. यू कॅन सी द FIR which is done in a very transparent manner. Everything is put. Only thing is that she needs justice. She will not get a husband back. They will not get children back. सगळ्यांचे लायफ वील गो ऑन बट दे वील नॉट गेट. दे हॅव गॉन थ्रू अ बिगस्ट लॉस. सो कितें आसा तें तुका कंपेन्सेशन RTO जावं MV एक्टान आनी जे सरकारा कडेन मागतात कितें आसा पळय केसीन तांकां जाता तितलें चड कंपेन्सेशन दिवचें म्हणून म्हजी इतलीच मागणी आसा. देव बरें करूं.